आजी आमका विश्वरूप प्रभुजीले सत्संग तिन्ही दीस मेळटस. सुरवेरचे दिवसू त्यांनी जगन्नाथ देव कशी तगल प्राकटी जल्ले म्हणून सांगिलस ते आवा संक्षिप्त जावन सांगिलस. तशीची फुडले वारू ते जगन्नाथ देवाले प्राकट्याचे रहस्य कसं म्हणून सांगून दिलेलंस भारी चंद कोरनो ते आवा आज संक्षिप्त जावन येदे वेळो तुमका सांगता. कसं म्हणल्यार कृष्ण बाललील जावन वृंदावनात मथुरा वता. मथुरा वचून जतची ते तुकून तो द्वारका वता. द्वारका तुकून नावती वता. जाल्यारी खंय गेल्यारी तो द्वारका असताना इतलोड द्वारकाधीश जावन आशिल्लो जाल्यारी तागेल मन अंतू केदाय ते वृंदावनाचे गोपी साले आणि राधेले एवढ गास्तका जाल्यारी हे ताणे व्यक्त करनी इथे म्हणल्यारी तक्का द्वेष करचे सुमार दैत्य आशिल्लेंती. तांक सकडी सुद्धी कळल्यारी तागेल मोगाचे जण वृंदावन आस म्हूण कळल्यारी तांणी पुरा तई वचून तागेल मोगा जण आक्रमण करतांती म्हणून ताणकई व्यक्त करनी कोणाले सांगनी. जाल्यारी द्वारकांतू रात्री निद्दतान पुरा निद्देंत ताय तो ते गोपी गेल नाव पुरा सांगतशिलो. पक्क निद्देंत उठोन राबतशिलो. गोपीले राधे ललिते विशाखा म्हण सांगून तांगेल नाव काणू राबतशिलो. एक दिसू तांगेल वैरी ते प्रीती सैसूचे जायनतिले कृष्ण बो चुकून पडता. तेन्ना नारदूत ते येता. ते पावन तो वृंदावन लीला चंद करून पद म्हणता ताजे. तेन्ना ताका अपास बोध येता. बोध येताना सकडे आता वृंदावन वच्चे म्हणून निश्चय करून तांणी पुरा वृंदावन वतांती. वृंदावन वताना ते राधेल वस्ती कळस पळोवचे ती काही ना कितली म्हणल्यारी ते विरहांत कृष्णाल विरहांतू इकरा भाव व्यक्त जाता. ते इक्र भावही तिगेल शरीरांतू व्यक्त जातशिले. ते पळोवनूची कृष्णाक मस्त दुःख जाता तिगेल ते भाव पळोवन. थंय तो महाप्रकाश भाव म्हणून तसले एक अवस्थे ते अत्युन्नत अवस्थे ते रूप काण घेत तो. ते इक्र अवस्थे कसं म्हणल्यारी केलोपंत अश्रू येता. अश्रू म्हणल्यारी दोळे उद्दा धाराकार जावन येता. मागीर वैवर्ण वर्ण चेंज जाता. ते विरह कोण अनुभव करता पळय तांगेल बಣ್ण चेंज जाता. मागीर हूम येता स्वेद म्हणून हूम येता कंपन जाता. मागीर दंत कंपन दांत सकड कडकडता. मागीर गोल 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 जावन गुंवतांती. मागीर हुडतांती. हुड्डून मागीर केलोपंत नेक्स्ट कसं जाता म्हळ्यार हूम येवचे वाटेन रगत येता. मागीर वेण येता तोंडातून अशी सकड जाता. तशी असताना हेच भाव राधेले महाप्रभूने दाखयला हे कलियुगांतू. त्यांनी जगन्नाथाक ते रथार बेशील पळोवन हेच अश्रू येता तांकां. अश्रू खैताय म्हणल्यारी तांगेल दोळे तुकून आयल अश्रू सीधा वचून जगन्नाथाल पाययाक अभिषेक जाता. मागीर श्रीला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगला गंगेन वामन अवतारांतू तागेल पायया तुकून येवका म्हणून निश्चय केले जाल्यार हे कलियुगांतू तेच भगवंतान महाप्रभूले अवतार घेताना तागेले दोळ्यांतुल्यान येता म्हणून ते निश्चय केले. तशीच हे
राधेली अवस्थी पळोवन कृष्णान सांगिलस राधे हे तू कस तू अनुभव करता मिगेल विरहान तू ते भाव म्हाका अनुभव करता ताजे कितेर जावन हांव कलियुगान तू हांव अवतार घेता म्हणून सांगताना राधे सांगता तू अवतार घेवन हे मिगेल भाव अनुभव करताना कांटे वयर पडू पुरो गुंवताना पत्रा वयर पडू पुरो तेन्ना तुका तुगेल शरिराक आनी तुका ते सैसूचे जायना ते सैसूचे शक्ती दिवचे ते क्षम येवचे तुका हांव मिगेले अंग कांती तुका दिता म्हणून राधे सांगतस तशी राधेक कृष्णाक केदना विरह भाव कृष्णाले पळयन तिणा तिकाय आशेस पळोवचे कृष्णाकय तशीचे राधेले विरह भाव कशी म्हणून अनुभव करचे आशेस ते देखून चैतन्य महाप्रभू जावन त्यांनी हे कलियुगांत अवतार घेतले आणि तशीच त्यांनी ते हे भाव पूरा दाखयताना तांगेले ते परिवर्तन पूरा रूप गोस्वामी पळोवंक घेता आणि तांगेले ते मनांत हे भेसता ते त्यांनी मस्त काळानंतर हे भाव पूरा चैतन्य अष्टक म्हणून सांगून एक अष्टकांत त्यांनी व्यक्त केला ते देखून हांगा राधेक कृष्ण कशी मिगेल विरहंत अनुभव करता आणि कृष्णाक राधे कशी मिगेल विरह अनुभव करता म्हणून सांग कुतूहल आशिल्लें खंय ते मना करून घेवचे ते जगन्नाथपुरीन तू चैतन्य महाप्रभून ते हृदय रप्ताना जगन्नाथ हक्का कोणाक महाप्रभू पळयत खंय तागेल विरह ताण करचे ते एक्स्टसी ते भाव पूरा पळयत खंय तागेल डान्स पळयत खंय तशीची चैतन्य महाप्रभू राधेले भाव घेवन आयला तो ते तागेले हात भित्तेर केलेले ते रूप आणि दोळ वडोड केलेले ते रूप तोवे पळयत खंय राधे कृष्णाले पळयत कृष्ण कशी विरहान तू अनुभव करता मिगेल विरहान तू म्हणून सांगून तशीच अनेक काणी कसं त्यांनी सांगेल म्हळ्यार एक पंत कृष्ण कसं करता म्हळ्यार कागद बरयत कागद दिन पेटयत खंय उद्धवा लगी आनी सांगता खंय वृंदावनांत पळय गोपीस पुरा भारी बेजार करता आसतना त्या गोप्यांक लगी तू हे कागद दिवन सांग हांव उग्गेत्ता तांकां पळोवचेक म्हणून तशी 2 दिसान वचून येता म्हणून सांगिल्ले तो ज्ञानांत अग्रगण्य जावन आशिल्लो तो उद्धव 2 दिसा कितें चमकलो ते 5 की 6 म्हयने वचून राबता आनी तांकां ज्ञान दिता म्हणून लेखून चमकलो ते उद्धव माक्षेतान तांगेले तुकून प्रेम घेवन येता तशीची मागीर बलरामा पेटयत खंय कृष्ण बलरामा पेटयताना बलरामय तशीची 2 महिना चैत्र आनी वैशाखांत ते वचून राबता मागीर एक दीस कृष्ण सांगता की उद्धवा वत वे तू वापास एक म्हणटा म्हणून बलरामा लगी सांगता की दोग्गय सांगता की ना कृष्णा ना रे वचना इथे म्हळ्यार आमी एक पंत चमकलेन ती वचून सांगला ते गोप्यांक पुरा तू येता उग्गी तुमकां पळोवचेक म्हूण सांगून जाल्यार तू वच्चनी आमी आनी वचना ती आमकां तांणी नमगनान त्यांनी म्हणटाना सुभद्र सांगता हांव वतना हांव बैलमनशी नवे त्यांनी पूरा म्हाका नमगता ती हांव सांगेल उतर तांणी बैलमनशी जालें देखून म्हूण सांगून रेवतार चढता आनी भायर सरता तेन्ना बलरामय भायर सरता बलरामाल मागशी कृष्णय भायर सरता हे कृष्णाक कसं प्रेरण दिलेले म्हणून आमी मना करून घेवका उद्धवाक आनी बलरामाक पेटोवचेक वृंदावनाक कसं म्हणल्यार ते ललितेन एक कागद पेटोवचो असते कृष्णाक ते कागदान तू ललित सांगता कृष्णा तू हांगा गोप्यांक पुरा मस्त मोग करून तांगेलो रासलील पुरा खेळनो तू तांकां सोण चमकलो उग्गेत्ता म्हूण सांगून जाल्यार तू येनी हांगा राधेले अवस्थ पळयल्यार कसं म्हूण सांगू जायना एक विरहान तू मनीषू दशम दशा म्हणस विरह दशम दशा म्हण 10 नमुने दश असके ते कसं म्हळ्यार सुरवेरी चिंतिकय चिंती म्हळ्यार केन्नाय ते विरह जाल्यार मनशाला आलोचना मागीर जाग्रते निधन उद्वेग तनुक्षीणते म्हळ्यार तांगेले आंग क्षीण जाता आलोचन करून 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 मलिन अंगता नावचे ना
प्रलाप प्रलाप म्हळ्यारी एक नमने असंबंध जावनशील पुरा उल्लोच. मागीर व्याधी व्याधी म्हळ्यारी खाय नतिले पोट्टा खाय नतिले बेजारांतू रोग हे जाता उत्पन्न जाता. मागीर मोह मोह म्हळ्यारी बोधू चुकता. मागीर उन्माद उन्माद म्हळ्यारी विशेष जाता. मागीर मृत्यू थंय जाता. तशी राधेके पुरा जल्ला म्हणून ललिता कृष्णा कागद बरयता. ಇವತ್ತು ಉಗ್ಯವ್ ಕಾದಿಗಲ್ ಮೃತ್ಯು ಜತ್ತಕಿ ಮುಣಂಕ ಸಂಶಯಸ आणि तिक श्वास सकी म्हणून तुची तिगेल लंका मुळा कापूस दवरनु तुची पळो का भारी एक बेजारा संगती म्हणून सांगताना कृष्णता कृष्ण येवनु तिगेल ते रूप पळोनु ಕೂಡ್ಲೆ ಸಂಗತಾ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ದೇಹಿ पद पल्लवम उदारम देही पद पल्लवम उदारम म्हणून सांगता. आणि तो कसं जात म्हणल्यारी एक नमने रुक्का कुडकशे गट्टी जावन हात पूरा भितर वता दोळ पूरा ओडोड जाता कुडकशे जाता. कशी इंद्रद्युम्नान 1000 यज्ञ करून समुद्रातून कशी धारू ब्रह्म जावन तो रुक्काचे रूपारी तो जगन्नाथ आईल की तशीची ते राधेले प्रेम म्हणले समुद्रांतू तो बुड्डुक अंगा जगन्नाथ जत्ता. जगन्नाथ जत्ताना कसं जत्त म्हळ्यारी कसं तगेले अंगातून सुगंध येता. केदना समुद्रांतू ते दारू ब्रह्मन बे ऑफ बेंगाल अंतू ಎತ್ತಾನ ಹೊರಂಬಳೆತ್ತಕಿ ತಶೀಚಿ ಅಂಗ ಸಮುದ್ರಾಂತ ರಾಧೆಲೆ ಪ್ರೇಮ ಸಮುದ್ರಾಂತೂ ತಾನ್ ಬಿಡ್ತಾನ ತಗಲ ಅಂಗಾತುಕುನು ಸುಗಂಧೆತ್ತಾನ ಲಲಿತ್ ಸಂಗತ ಉಟ್ಗೊಮ ರಾಧೆ ಪಳೆ ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಮಣ ಊಟ ರಾಧೆ ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪಳೆ म्हणताना राधे उठैता राधेन उठोन पळोच कसले कृष्णाले ते विरह विदुर रूप राखुडशे अशे गट्टी जावन हात पुरा भितर जावन रपला ते पळोवन तिका मस्त हे जाता. तेन्ना ललिता कसं करचे ललित सांगता कृष्णाक राधे राधे म्हणता तागेल कान्नांतू उडले तो पूर्ववत तागेले 2 हाता रूप घेवन ते रपता. तेन्ना कृष्ण सांगता हे तुगेले अवस्थे पळोवन म्हाका मस्त बेजार जाले. हांव तुगेले रूपच नवे तुगेले ते प्रेम प्रेमा भितरी हांव बुड्डून तेजे आनंद पावतस ते देखून हेची आनंदाचे समुद्रांतू बुड्डून हांव कशी अनुभव जात म्हाका म्हणून कळचे कितेरी हांव कलियुगांतू प्रकट जाता आणि पुरुषोत्तम क्षेत्रांत हेच रूप घेवन हांव प्रकट जाता म्हणून तेवेय सांगता. तशी कसं जात म्हळ्यारी हे सकड भारी चंद करून विश्वरूप प्रभुजीन सांगला. मागीर अनेक सांगेल कसं म्हळ्यारी कृष्णदास कविराजान तांगेले चैतन्य चरितामृतान सांगला खंय कसं म्हळ्यारी हे ऐश्वर्य भाव आशिल कडन माधुर्य भाव प्रकट जायना. केदनाय कृष्णान खंय खंय सकड ऐश्वर्य प्रकट करू पळयला की थंय पुरा माधुर्य भाव मुखार आयला जिखवला. इत म्हळ्यारी वृंदावनांतू सुमार कडेन ताणे कसं केला म्हळ्यारी गोवर्धन पर्वत उक्कळा तागेले ऐश्वर्य दाखयताना सकडे सांगता काय कोणे नम गनांती सकडे सांगता ते हो ईश्वरू हो सिद्ध पुरुषू हो देवते म्हूण सांगून सांगताना कोण हो देव देव म्हण जाल्यारी गुडगुड येताना अम्माला अंगा भितर येवन पोटा भितर येवन गट्टी निप्पोन बसता बैजत मा म्हूण सांगून हो देव हो सिद्ध पुरुष वे हो चोर खता कसले उष्टी खता हो सिद्ध पुरुष म्हणता वे हाका खाली एक आमगेलो कृष्ण हो मोगा कृष्ण म्हूण सांगून सांगताना तागेले ऐश्वर्य भाव पुरा मेल्ट जाता आणि तागेले माधुर्य भाव भायर येता. अशी अनेक सुमार काणी सांगेल आसा तागेले 4 हात मेल्ट जाल्यार पुरा. तशीची मागीर एक सांगेल कसं म्हळ्यारी त्यांनी
जगन्नाथ रथ यात्रे निर्माण कशी जाल्ले म्हूण सांगिलस कृष्णान हांगा वृंदावनांतू सोण वतची हांक मेळयनी 115 वर्स तांक मेळयनी गोपी साकनी राधेंक तेन्ना हांव येता म्हूण सांगून चमकल तो कृष्णाक सैसूचे जायना तो ते सूर्यग्रहण येता ते एक निमित्त करता निमित्त कोरून हांक सकड एक पत्र बरयता पत्र बरोवन तुमी येवका म्हूण सांगून कुरुक्षेत्राक उद्धवाले सांगता तू आमगेले ते मिलनाक मिटिंगाक तू प्रत्येक व्यवस्था कोरका म्हूण सांगता तशीची हंगा कसं जाला म्हळ्यार कोण सकड वच्चे म्हूण आलोचन जाता वृंदावनांत तेन्ना ते मलगड गोपी मागीर धाकली गोपीस मागीर गोपकुमार मलगड गोपकुमार तांणी पुरा वच्च्या म्हणून मना लेखतांती इति म्हळ्यार थंय थंय आशिल्ले वनांत आशिल्ले रूख मागीर पक्षी मृग पुरा तांणी पुरा कृष्णा लोटो खेळ नासतांती जाल्यार ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿ म्हणतान तांणी लेखतांती तो हंगास वृंदावनांतू अनेक वन चमकला दिसता म्हूण लेखतांती तशीची तांणी लेखून आशिल्लांती कृष्णान इतले वर्स ना म्हणताना तांणी पुरा लेखतांती ते रूख पक्षी पुरा हे वनांत ना तो आसू तो हंगाची आमकां विंगड एक दीस दर्शन दिता तेन्ना आमकां तो पळोवचें मेळटा ताका लोट खेळू जाता म्हूण तशी म्हूण लेखता तांणी ते देखून ते गायेक मृगाक पक्षीक पुरा सोण आनी पुरा वतांती कुरुक्षेत्राक ही तांणी मना लेखला कसले इक्र वर्सा चेरडा पळयल तांणी तांगेल मनांत तेची तो सान कृष्ण मोरपाक दवरलेले मोरपाक दवरला पितांबर नेसला गुंजमाल घालला हे सकड म्हूण तांणी लेखला थंय पाविल कुडल्या कसं जाता म्हळ्यार ओड एक येता रथ थंय पुरा येदूर सैनिक संती ते मागशी एक ओड राजकुमार येता पळयताना आमगेल कृष्ण तांकां भारी आश्चर्य येता आमगेला कृष्ण शिनय आशिल्लो मू हे देवा आमकां आनी तो तशी पळोवचें मेळना हांवें ते गाये चोरोवचे वतल कृष्ण हाता बड्डी दवरून कोळल घेवन म्हणून तांणी मना लेखतांती तशीची उद्धवान अरेंज केलेले मीटिंग प्रकार तांकां विंगड विंगड मीटिंग करता उद्धव ते वेळार राधे कसं जाता म्हळ्यार राधेला अंग कांती पुरा गेल्ला कृष्णाला आलोचन कोरून ती पोट्टा काय खायना तिले तेन्ना ती एक पंत दोळ सोडता दोळ सोण कृष्णाक पळयता कृष्ण ते महाभाव प्रकाशांतू तागेले हात पुरा बित्तेर वचून अंगा बित्तेर वचून ते दोळ पुरा वडवड जावन ते रबला ते पळोवन तिका इतली खूश येता म्हळ्यार ते रूप ती दोळ बरी पळोवन तिगेले हृदयांत काण घेवन दोळ बंद करता मागीर कृष्णाक तांणी एकांत ताजे पळयतांती विंगड एक मीटिंग दवरले कडेन तेन्ना तांणी सांगतांती हे कृष्णा हे आमगेल मनच वृंदावन तू वृंदावना यो इथे अंग रबला तांणी परिहास जावन सांगता ती कसले अनुकूल जावन नाम तुकांगा कसले तू अंग रबला तुका म्हाका आमकां गोत तसो तू कसो प्रीती म्हणून तुका ते गाय ना तुगेले ओट चोरचे मागीर मोर ना वन ना तुगेले बालगोप ना कोणेय ना तू कसले तू आमकां तत्वज्ञान दिवचे सोडी तू तत्वज्ञान उपदेश दिवचे आशिल्ले दिवचे असलेरी ब्रह्मा दी म्हणून सांगता तू आमगेले वृंदावन यो थंय तू गाय चोरो येत म्हूण सांगून तांणी कसं करता ती पेशील कडेन ते हृदयांतू ते कृष्णाक तागेले ते रथांतू ते ऐश्वर्य भावातून माधुर्य भावाक तांणी ताणतांती हंगा प्रद्युम्नान रायान दावाले की वर कसं जाय तुका म्हूण निमगयतान रायान सांगिल काय म्हाका पूत नक्का इति म्हळ्यार पूत जाल्यार म्हाका पुत्ता वैरी
आसक्ती येता तुगेल वयर असेल आसक्ती वत्ता म्हणून त्यांना तगल बायल अयो भारी पतिवृत्ती कशी त्यांनी निम गोंजल्ला नवे पूतनातल्या वाडना तू मिगेल पूत जावन येऊ का म्हणताना कृष्ण तिका उत्तर दिता आम वर्सान 7 दिसू तुमगेल गरले येऊन राबून तुमगेल ಒಟ್ಟೂಚಿ आम स्पेंड करता म्हणून सांगून ते देखून आजीकय देवान 352 days ऐश्वर्य भाव रस्ता मागीर बित्तेरी माधुर्य जेवण असतं तागेले आणि 7 दीस तो गुंडीचा येऊन तागेल मौसी ते येऊन राबून तांका स्नेह दिता हे देखून सुरवेर रथ यात्रा खई जाल्याल म्हळाली राधेलेनी गोपी साले हृदया भितरी सुरवेर रथ यात्रा जावचे लक्ष्य कसं म्हळारी आमगेले तागेले तಕ್ಕते ऐश्वर्य भावातून माधुर्य भावांत हडका एक केदनाय माधुर्य भावाक आणि ऐश्वर्य भावाक एक कॉम्पिटिशन असता जाल्यारी माधुर्य भाव केदनाय विक्टोरियस जाता ते देखून हांगा आमी कसं मना कोरका म्हळ्यारी आमगेल हृदयान केदनाय वृंदावनाच ते माधुर्य भाव हाडका तेन मात्र आमगेल भायरचे कसले जावो स्वरूप हे पुरा कसले लेक्का धरनतिले कृष्ण आमगेले हृदयांत येता हेची महत्वपूर्ण जावन आशिल्ले अंतू आमगेले एसेन्स कृष्णाला अस्तित्व कसं म्हळ्यारी हेची अज्जी सार कृष्णाक वृंदावन म्हळ्यार प्रीती ते देखून मात तशेला मातांत हृदयाला आमगेले बेस्ट हे तागेले अस्तित्वाचे सार हेची हे मना करून घेतले रे आमगेल जीवन सक्सेस जाता म्हणून प्रभुजीन सांगितलं जाल्यारी अनेक प्रधान जावन आशिल्लो हंतू आमी मना करून घेवका कसं म्हळ्यार हे आमी हे अनुभूती आमी साक्षात्कार करून घेवका म्हण जाल्यारी आमके एक आचार्याले आश्रय जावका खंयच्या आचार्य म्हळ्यार साक्षात्कार प्राप्त संत आश्रय कोण साक्षात्कार केला की खंयची संतान आमगेल गुरु महाराजाले आश्रय घेवन आम्ही तांगेल आज्ञा पूर्ती करची कितेरी त्यांनी सांगिल ते नाम जप करून आमगेल हृदय शुद्ध केले म्हण जाल्यार हे काणी आमकां मना वता म्हणून प्रभुजीन सांगिलस ये प्रभुजीन सांगिले विश्वर प्रभुजीन सांगिले ये चंद मधुर काणी संक्षिप्त करूक म्हाका हे भाग्य दिलेल्याक हांव भारी खुश पावतस आणि तुमगेले आशीर्वाद मागून घेतस कसले चुकी जाला जाल्यार अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्ण।